घेवचे खातीर तुमची मोबायल फोनां बंद दवरूंक वा सायलेंट मोडार दवरूंक आमी विनंती करता. आतां आमी सर्वां उबी रावया आनी प्रवेश गीत गावन हे मिसाचें बलिदान आरंभ करया. Sumya tuja templa kita भेटून बलिदान वर्णून मोगान तुझे वरदान तुवे केल्ल्या सरुकारा करपून आमसोबान मोकरूंक तुजो काळजा मोना Sumya tuja templa kita भेटून बलिदान वर्णून मोगान तुझे वरदान तुवें केल्ल्या सरुकारा करपून आमचो मान मोग करूंक तुजो काळजा मोना नमान तुका देवा बापा नमान तुका जेजू क्रिस्ता नमान तुका पवित्रात्म्या नमान तुका त्रिएक देवा नमान तुका देवा बापा नमान तुका जेजू क्रिस्ता नमान तुका पवित्रात्म्या नमान तुका त्रिएक देवा उतर तुझे आयकूंक आशिता उतरा प्रकारची येवंक त्रेता सुख दुख आमी सर्वय संगती तुका भेटयता कृपे बेसांव तुजे लालयता उतर तुझे आयकूंक आशिता उतरा प्रकारची येवंक त्रेता आमी सर्वय संगती तुका भेटयता कृपे बेसांव तुजे लालयता सोम्या तुज्या तेंपलाक येता भेटूंक बलिदान वर्णूंक मोगान तुजे वरदान तुवें केल्ल्या सरुकारां करपून आमचो मान मोग करूंक तुजो काळजा मोना हाबागी कितले बाबा भाशेन एकवटान जियेवचें ताळो आयलो पडला पूण गायनासतना रावंक मोन येना. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज जेजू बळकाच्या वार्षिक दाबाजेक फेस्ताच्या तयारेचो निमाणो दीस, नोवेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय आसा कुटुंबाचें पवित्रपण, क्रिस्तांवांचें व्हडपण. आनी कुडचून सांगचें तर कार्मेलितांचें पवित्रपण, कार्मेलितांचें व्हडपण. आज फेस्ताच्या ह्या पयलींच्या दिसा बेसपाच्या वेळार आमी सुमार वर्सां जावन कार्मेलायट फ्रेटर्निटी डे, कार्मेलीत भाव बांदपणाचो दीस म्हणून संभ्रमतां. आनी त्या देखून आमचें कर्नाटक, गोवा प्रांत, महाराष्ट्र आनी गुजरातान आसा ह्या चारय राज्यांत हांव मात न्हय आसता. ऑस्ट्रियांत हांव आनी इटलींत हांव आनी तशेंच सावथ आफ्रिकांत हांव समेत पाद्र्याप आज हांगासर पावल्यात. ह्या व्हडा संख्यान आमी कार्मेलीत आमचें पवित्रपण आमच्या एकवटीत जिविता मुखांतर व्यक्त करूंक आनी देवाक गांदयांक खुशी व्हरता. सांगत आस आज आमी मागता सधर्मिकां पासत त्या देखून जायतीं धार्मिकां हांगासर आसलीं आमी पळयता. तर ह्या वक्ता मिसाच्या बलिदान सुरू करच्या पयलें आमच्या प्रधान येजाक आमचो प्रांताधिकारी मानदेव बाब चार्ल्स सरावो ताचे सांगात आसल्या सर्व कार्मेलीत येजाकांक आनी ब्रदरांक तशेंच हांगासर जमल्या सर्व धर्मिकांक
आनी तुमकां मोगाळ भाव भयणीनो सदां येत व्हडा संख्यान हांगासर तुमी येतात सर्वांक मोगाचो आनी भोगतेचो स्वागत मागता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यानो, आज इगर्ज जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरिता. आज नतलांचो तेंप संपता आनीक सादो काळ सुरू जाता. आज सांजुवांचे मिसांव काबार जाता. जेजूच्या सोडवणेचे मिसांव सुरू जाता. आमी समेस्त ह्या संजेर सांगाता जमल्या जेजू बाळकाक मान करूंक, ताचो उपकार बावडूंक आनी तशेंच ताचो आदार मागूंक. ह्या फाटल्या 9 दिसांनी आमी नवें केलें. ह्या फेस्ताचो मुख्य संदेश जावन आसा क्रिस्ताक नेश्या पवित्र जावया, पवित्रपणाक आपोवणे. आनी ह्या दिसांनी विविध संदेश आमी काडन हर एका संदेशा विशीं आमी गुंडायेन अर्थ करून काडून गेलो आनी कशें हें शांतीपण आमी मांडून हाडयेत म्हणून आमी चिंतलें, नियाळ्ळें, निर्धार केलो. आज आयच्या मिसाचो मुख्य संदेश जावन आसा कुटुंबाचें पवित्रपण, क्रिस्तांवांचें व्हडपण. आनी आज आमी धर्मिका खातीर मागता. नैस कार्मेलितां खातीर, हर एका दम भावा भयणी खातीर आनी प्रत्येक जावन मिसावांत वावुरतल्या सोर मिशनरी खातीर आज प्रत्येक तरान मागता. सर्वेस्पर देव तांचो बोवार्थ घट करून दी, तांकां धैर्य आनी बळ दिवन दी आनी ताणें जेजू क्रिस्तान सुरू केल्लें तें मिसांव तें मुंद आसूंदी वचून दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आतां आमी केल्ल्या सोर पथकांची आमी दूख बक्षाने मागया आनी आमचीं काळजां, आमचीं मनां आमी नितळ करन, नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी मुखार सरया. हांव पथकी सोपदेदरा देवा आनी तुमकां भाऊ भयणीनो मुसो गुन्या उसा सांगता, मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत मागीर सदां सोमकां मरी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता.
वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थया. सर पदवीधरा ससनाच्या देवा जोर्दान नदींत जेजून स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी तो तुजो आपुरबायचो पूत म्हणून तुवें सभे मुखार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नाल्या नव्यान जल्मल्ल्या आनी तुवें आपणायिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगांत तीर राखोंक कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या समें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. बुजवण दिया म्हजे परजेक बुजवण दिया म्हणटा तुमचो देव. जेरुजालेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा. तिचे साखरेचे दीस संपले. तिच्या अपराधाचे परीक्षण दिवन जालें. सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी कॅस्त तिणें भोगली. एक ताळो बोब मारता. अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक नीट रस्तो करा. हर एक पालके बरोवन येवन दी. हर एक पर्वत आनी दोंगर सामातळ जावन दी. ऊन सकल सुवात सपट जावन दी. पोणकुलां आसतलो जागो मैदान जावन दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी अख्ख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्पराचे तोंड उलयला. सियोनाक बरी खबर हाडटल्या दूता उंच पर्वताचे सोडून वस. जेरुजालेमाक बरी खबर हाडटल्या दूता व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. बिरांती विणे बोब मार आनी जुदाच्या शहराक सांग हांगा आसा तुमचो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बलिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचे इनाम ताचे सोवें आसा. ताच्या जैताचे फळ ताच्या फुडल्यान वेता. एका गवळ्या भशेन तो आपल्या हिंडांक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेळयांक एकठांय करता. आपल्या हर्दे लागीं धरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतायेन सोलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें. देवाची वडणूकार.
जर एकामेका एकपोटान जियेता पळया ते कितें बरें पळया ते कितले सोबे भयण जर एकामेका एकवटान जियेता पळया ते कितें बरें पळया ते कितले सोबे माथ्यार घाल्या घडा वयल्यान वावथ्या आरोनाच्या घडा वयल्यान ताच्या वस्त्रांच्या गळ्या पर्यंत वावथ्या सुगंध तेला सारखे ते भयण जर एकामेका एकवटान जियेता पळया ते कितें बरें पळया ते कितले सोबे सियोन पर्वताचे देवो येतेल्या हेर्मोनाच्या दावा सारखे ते कित्याक थंयसर सर्वेस्पोर आशिर्वाद घालता आनी सासणी भयण जर एकामेका एकवटान जियेता पळया ते कितें बरें पळया ते कितले सोबे भयण जर एकामेका एकवटान जियेता पळया ते कितें बरें पळया ते कितले सोबे सांग पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप मोगाच्या भावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण जावन छाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्स अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत विशेन नितीन आनी भक्तीन जियेवंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सडवंदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागीच बरवशान वाट पळोवंक रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाक ताणें आमचे पसत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदारूंक उर्बेता तसली एक परजा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें पूण देवा आमच्या सोडवंदाराचे बरें म्हण आनी दयाळाय संवसाराक प्रत्यक्ष जाल्लीस ताणें आमकां सुटका दिली आमीच केल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय बगार आपले मनश काकुळतीन ताणें आमची सडवण केली ही सडवण पुनर्जल्माच्या स्नाना मरिफात आनी पवित्रत्म दिता त्या नव्या वक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केली हो पवित्रत्म आमच्या सडवंदारा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताणें आमचेर दादोशी मापान धाडला अशें ताचे कृपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं सासण्याची जिणेची दायजी जावंक आमकां फावो जालां देवाचें उतर हें
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 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 जंय दोगवाते म्हजे नावी सांगाता मेळटा थंय हांव आसां तांचे मदगात म्हणटा सोमी. Alleluia. 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. लोकांचो अत्रेग आतां वाडून येतलो आनी जुवांवच कांय क्रिस्त गाय म्हूण हर एकलो आपल्या मना भितर चिंतूंक पडलो. त्या पासत जुवांवन सक्तांक सांगी लागलो, हांव तुमकां स्नान दिता उदकान, पूण म्हजे प्रास सक्तिवान एकलो येवचो आसा, ताच्या वाण्याचो बांद सोडूंक सयत हांव योग्य न्हय. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान पवित्र स्नान दितलो. लोक सगलो स्नान घेतलो. जेजूय स्नान घेवंक मागण्यार आसतना आकाश उक्तो जालो आनी पवित्र आत्मो दैहीक रूप एक पारवा बरी ताचेर देवलो. तेदवा आकाशतावन आयलो एक ताळो. तूं म्हजो पूत, म्हजो मोगासो, तुका भोव चड मानवाला. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. पळोवक जेजुते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक वर्तो सकाळीक विशय आज आमचे मुखार आसा. आयकोन विसरोंक न्ही, बगार आमच्या जिवितांत पाळोवंक म्हूण आमकां हो विशय आमचे मुखार दवरला. भविश्या ह्या दिसांनी आमी कितें नियाळता तें सक्कडी आयच्या विशयाचेर मांडून हाडलां आनी आयचो विशय ह्या सक्कड विशयांचो बुनयाद वा थळ म्हळ्यार सूख जावची ना. कुटुंबांत पवित्रपण, क्रिस्तांवांचें व्हडपण म्हणजे हांगासर जमल्ल्या हर एकल्याचें व्हडपण आमच्या कुटुंबाच्या पवित्रपणाचेर होंदून आसा म्हणलें आमी हर एकल्यांनी समजून घेजय म्हणून हो विशय आमकां सांगता. मोगाचेनो, हर एक समाजाक, धर्माक वा वेवस्थेक आपलेंच म्हणलें वर्तेपण आसता. हाचेर आपलें नांव, तत्व, चिंताप ती मांडून हाडटात आनी ताचे प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करतात. पूण केन्ना वर्तेपण म्हूण आसलें तें सवणेपण जाता तेन्ना त्या विशयाचेर आमी नियाळ करीत पडटा, सूख आसले कडेन तिदविचें पडटा आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी हो विशय भोव अर्थभरीत आनी सकाळीक जावन आसा. एक घडी आमी चिंतया मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचें वर्तेपण आज खंयच्यात आटापून आसा. ह्या विशयांत जर आमकांच आमी सवाल उडयलें तर थोड्यो संगती खंडीत जावन आमकां ह्या वेळा आमच्या मोतीक येतीत. थोडीं आमच्याच नांवा विशयांत व्हडपणां चिंतात, वर्तेपण चिंता जावंक पुरो. हांव सोजा केलो, हांव पडवळा केलो, हांव गोसाला केलो म्हणून आमी चिंतून आमचेंच नांव व्हडलें, आमचेंच कुटाम व्हडलें म्हूण आमी आमचें वर्तेपण चिंताव जावंक पुरो. पूण थोडीं आपलीच ग्रेस्त काय आपलेंच वर्तेपण चिंतात. 3 फ्लॅटांचें घर आसा, 5 कारां आसात, फार्म हावस आसा, जाय पुरती आस्पदीक आसा, बँकांत जायतो दुडू आसा म्हणून बाडाय उलयतात जावंक पुरो. थोडीं समाजांत आसलें स्थान मान चिंतून
हांव एक धर्मीक, हांव एक टिचर, हांव एक डॉक्टर, हांवें PhD केल्या, हांव परगांवांत आसां म्हणून चिंतून आपली व्हडवीक चिंता जावंक पुरो. थोडी मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आपल्या सोब्या विशयान ती व्हडपण चिंता जावंक पुरो. हांव गोरव आसां, गोरशें आसां, हांव दडंग दिसतां, व्हडला जीव आसो, हांव सोबीत आसां, अशें आमी चिंता जावंक पुरो. जाल्यार थोडी आपल्याच गांवा विशयान ती चिंतात. हांव बेंदूरसो वा बेंगलोरसो, मिलारसो वा मंगळूरसो, अशें चिंतून आमच्या गांवा विशयांत व्हडपण चिंतात. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हें सर गरज. अप्रूप हाचे विशयांत इल्लें उलोवचें, इल्लें गत्त दाखोवचें गरज. कित्याक आमी सर्व मनशां जावन आसा, पूण हेंच आमचें वर्तेपण म्हूण चिंतून केदाळे हरदें बुडोवन मिशो वळयलो जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी खंडी जावन फाटें सुकल्या रयला बरी जावच्यांत कसलोच दुबाव ना. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमचें व्हडपण वा वर्तेपण खंयच्यांत आसा, आटापूण आसा म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. जेजू शिकयता, संवसारांत तुमी दुर्बें पुंजय नाकात. हांगा कलम म्हणटा, कीड खाता आनी सोर खाण घालून नागयतात. देखून सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज आनी हें सर्व तुमकां मेळटलें. आनी मुंदरसून मोगाच्या भावा आनी भयणी, सांव पावलो आमकां सांगता, संवसारी वस्तूंक गुमान दिनाकात, सर्गींच्या वस्तूंक मान दिया. अशें आसता मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आमी सोमेस्तांनी सर्गाच्या राजा तेवशी आमची दिश्ट आनी तकली गुंडावंक जाय. आनी आमच्या दोळ्यांचेर दवो तुवालो पातलावच्या पयलें हें आमी चिंतूंक जाय. 4 दिसांचो हो संवसार, हे संवसारी बिडार 8 दिसांचो हो नाटक मुक्दोवच्या पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर ह्या विशयांत आमी नियाळ केलो जाल्यार खंडी जावन आमी खऱ्या वाटेर आसान म्हणल्यार दुबाव ना. हाका आसा एक मात्र वाट मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमची कुटुंबां पवित्र करची. कित्याक आमच्या कुटुंबांत आमी जल्मता, आमच्या कुटुंबांत आमी जियेता, आमच्या कुटुंबांत आमी वाडटा आनी आमच्या कुटुंबांत आमी मरता. जर आमचें कुटुंबां पवित्र नात, कुटुंबां पवित्रपणाच्या पावंडाक पावना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी, खंडी जावन आमच्यान सर्गराजाक प्रवेश करूंक जायना. हें सत आमी वळखून घेवंक जाय. तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, कुठां म्हळ्यार कितें आनी कित्याक ती पवित्र. पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आमी सर्वांनी समजून घेवंक जाय की कुटुंबां शेगुणी जिविताचें इस्कल वा पाठशाळ जावन आसा. जेजूच्या बाळपणा विशयांत आमकां पवित्र पुस्तकांत जायतें वाचूंक मेळना. तरी मेळचें एकच वाक्य, जे कितें जेजू जावन आसलो हें सगळें त्या एका वाक्यांत आटापून आसा. आमी वाचता, जेजू देवाक आनी मनशाक मांडवलो आनी जानवान आनी प्रायेन वाडलो. मोगाचेनो, जेजूचें कुटुंबाचें जिवीत त्या पवित्र कुटुंबांत जेजू कशें जियेलो म्हणले विशीं आमकां शिकयता. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, जर पवित्र कुटुंब आमकां आज एक देख जावन आसा जाल्यार आमी हर एकल्यांनी त्या कुटुंबा बरी जावंक जाय. कुटुंबां मोग, बोगसणें, सोडदोड आनी सेवा म्हणल्यार ह्या 4 भद्र खांब्यांचेर उबारून आसा. 2 नाणी आनी 4 कुशी. मोगाचेनो, मोग आपापीस किरलना वा वाऱ्यार वाडना. तो ल्हान ल्हान संगतींनी प्रारंभ जाता. आनी आमी समजता देव जावन आसा मोग, आनी त्या मोगांत आमी वांटेली जाय जाल्यार आमी हो मोग कुटुंबांत आनी कुटुंबादारां संगी वांटून घेवंक जाय. मोग आनी बोगसाणें सांगाता वेतात. खंयसर खरो मोग आसा थंयसर नीज बोगसाणें आसता, आनी खंयसर नीज बोगसाणें आसा थंयसर खरो मोग आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, 2 किलो मोग आनी 4 लिटर बोगसाणें जर अंगडीन मेळिल्लें जाल्यार भोव बरें आसतें. सुकल्यार पूण शेतान मेळिल्लें जाल्यार आमकां इल्लें समाधान जातें. पूण तें मेळना तो सुविप्यारे आस. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या कुटुंबांत मोग आनी बोगसाणें आमी रुतां करूंक आसा. आनी सांगाताच सॅक्रिफीस आनी सोडदोड भोव गरजेचो जावन आसा. सांव पावलो आमकां हर एकल्याक ह्या विशयांत जागयता आनी म्हणटा, एकामेकाक सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसाणें सोम्यान दिलां त्या बोगसाण्या परी जावं. मोगाचें न्हू, थोड्या वर्सां पयलें बसां उणी आसली आनी तेन्ना आमी टेंप्यार प्रयाण करतले. आनी 70,000 टेंप्यार प्रयाण केल्ल्यांक
कंडक्टरान वा क्लिनरान सांगसो एक वाक्य आतां तुळव्यांत उडास आसा जावंक पुरो ओंते एडजस्ट मलपुले मोगाचे न्हू कुटुंबांत आमी जियेतना सड्डे एडजस्ट करीजे म्हणना इल्लें केल्यार पावता ओंते एडजस्ट केल्यार पावता मोगाचे न्हू फास्ट एंड फ्युरियस आकर्शक बगता पूण थंयसर आमकां जैत मेळना अवघडान सड आसात शेळें उदक न्हियोंक पियोंक शिकल्यार मात्र मोगाचे न्हू कुटुंबां जिवीत सुफळ जाता दुसऱ्यान मोगाच्या भावान भयणो कुटुंबां जिवीत वा कुटुंबां जावन आसात संतां भक्तांचें पाळणें इगर्ज मातेंत जायतीं सांतां भक्तां आसात आनी आमकां ती मस्त लागशिल्लीं तांची भक्त तांची नव्यान आमकां मोगाची सांत अंतो नासतना मुंगळार पाशार जायना शुक्रार नासतना सांज जूद वा शनवार नासतना पाद्रे पियो सोमार वा मुंगळार आनी एक सांत मोगाचे न्हू हर एकलो सांत आमकां मोगाचो आनी तांचें नव्यान गरजेचें पूण उडास दवरया ह्या सांत भक्तांची आमी मजत मागतना ती सांत भक्तां सर्गार्थान देंवोन आयिल्लीं न्ही आमचेच बरी आमच्या कुटुंबांत ती जियेल्लीं रक्त मसांतांची कूड केल्ली जावन आसा आमकां आसले बरीच तांकांय भाव भयणी आवय बापूय सगळें आसलीं आनी ती आज आमकां मेल फंक्त जावन आसात मोगाचे न्हू मुखल्या पिळगेक सांतां भक्तां रचची जबाबदारी आमचेर आसा ह्या दिशेन आविलाच्या सांत तेरेजान आपल्याच आवय बापा विशयान सांगचीं उतरां सकाळीक जावन आसात ती म्हणटा म्हजी आवय बापूय देव भिरांतेन जियेतालीं म्हजी आवय जायत्या शगुणांची स्त्री ती जावन आसली आनी म्हजो बापूय नितीवंत आनी उदार काळजोसो जावन आसलो एक आवय बापूय एका संतनीच्या जिवितांत कशें खेळ कसलो प्रमुख खेळ खेळटा म्हणून आमकां थंयसर कळोवन येता मोगाचे न्हू लिजियाच्या सांत तेरेजाची आवय बापूय आज सांतीन ती जावन आसात आनी एक संतीन आनी एका सांतीन एक जीव दितात वा उपजत करतात म्हणल्यार खंडीत सूख जावची ना मोगाचे न्हू एक आवय आनी बापूय एका सांताच्या जिवितांत कितलें गरजेचें म्हणलें जर सांत मोनिकाचें जिवीत आमी वाचलें जाल्यार कळटा कित्याक सांत आगोस्तीन कितें जावन आसलो आनी कितें जावंक पावलो म्हणलें आमकां थंयसर कळोवन येता तिसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचीं भुरगीं आमचो फुडार आनी भद्रती म्हणून आमी समजोवची मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या काळजाचेर एक घडी हात दवरून आमी एक सवाल विचारया आमची भद्रती आज आमी खंय दवरल्या आमच्या ग्रेस्तकायेचेर गी कामाचेर गी वा खंयच्याय वस्तूंचेर जर आमचो फुडार मोगाच्या भावा आनी भयणी आमची मजबूत घर आमच्या हातान मेळचो जाय पुरतो पागार म्हण चिंता जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी खंडी जावन आमी सुकल्या कित्याक आमचो फुडार जावन आसा आमची भुरगीं तांकां आमी सांबाळूंक जाय जतनायेन तांची साखरी करूंक जाय कशें भांगर मोगाच्या भावा आनी भयणी बँकाच्या सेफ लॉकरांत वा थोडे पावटी मिरसांग्याच्या डब्यांत आमी लिपोवन दवरता गी तशेंच आमच्या भुरग्यांक आमी जतनायेन सांबाळूंक आसा हें आमी आज उगडासान दवरचें आमी तांकां जायतें शिकयता आनी जायतें दिता पूण आमकां मेळिल्लें वर्तें देणें जावन आसा भावार्थ आनी हो भावार्थ मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आमी केदींकच लजोवंक नजो तांकां तिदवूंकी मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी भियोंक नजो आंबुडले कडेन वसना म्हणून गेल्ले कडेन आंबुडल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ताका अर्थ ना सकयल दवरल्यार मूय व्हरता वयर दवरल्यार कावळो व्हरता म्हूण चिंतून आमी बसल्यार एक दीस गोंगो व्हरतना आमकां खंडी जावन कळचें ना त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणीनो शीत वतून पेय जावच्या पयलें वाळची बुदवंतकाय हर एका आवय बापायक आसूंक जाय माथ्यार दवरून आमी आमच्या भुरग्यांक वयलें तर आनी कश्ट कितें म्हूण तांकां कळीत केलें ना जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणी तांची जडाई दीस वेता वेतना सडटा शिवाय खंडीत जावन ती उणी जावची ना तर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमची कुटुंबां पवित्र तर आमच्या कुटुंबांक पवित्रपणतान पयस करतात त्यो वस्तू आसात की म्हणलें एक सवाल आज उपजता आनी खंडी जावन आसात मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आनी त्या विशयान ती आज थोडें आमी चिंतचें पडटा नियाळ करीचें पडटा पयल्यान पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो माध्यमां आनी संपर्क साधनां आज आमकां आमच्या कुटुंबांक लागल्ली व्हडली पिडा म्हळ्यार खंडीत जावन सूख जावची ना आमी म्हणटाले पयलें देवसार खाक्यांत आसा मोगाचे न्हू आज देवसार खाक्यांत ना तो आमच्या हाताक येवन पावला द्वितीय पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर तुज्या हातांत एका खुणा बरी बांद तुज्या कपालाचेर तो श्रंगार कशें जावं उमकोळूं मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमकां आमी विचारया
आमच्या हातांत कितें खेळटा आनी आमच्या कानांनी कितें धलता. आमच्या भुरग्यांक आमी मोबायल दिता पूण तातूंत तीं कितें करतात तें आमकां पडोवन गेलां गे. कितलें आमी मोबायलाक लागीं जाता गे मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, तितलेंच आमच्या फॅमिलीक आमी पयस जाता. एक काळ आसलो आमी गायन करतले. कालच्या दिसा भुरग्यांनी हांगासर तें गायलें, जेजू तूं जाय म्हाका खेळटाना, जेजू तूं जाय म्हाका न्हिदतना, उठतना, शिकतना. पूण मोगाचें न्हू आज कितें जालां, मोबायल तूं म्हाका जाय हांव खेळटाना न्हिदतना निमाणें भुरग्याक लायतना. मोगाचें न्हू पर्यास जाला त्या देखून आमी ह्या विशयान चिंतूंक जाय. पयलें अणवार आमच्या कुटुंबाक तें आयलां. दुसरें वेळ. पयलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो वरां दिसाक 24 आसलीं आनी लोकां लागीं जायतो वेळ आसलो. पूण आज कोणाक पुरसत ना. 24 वरां उणी जाल्यांत गी म्हणून दुबाव आमकां हर एकल्याक येता. ना वेळ मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कुटुंबाक भुरग्यांक तांच्या लागीं खेळोंक उलोवंक वा हांसोवंक सगळें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आज वॉट्सॅपारच चलता. सकाळींचें गूड मॉर्निंग तावन सांजेचें गूड मॉर्निंग ताचे उपरांत मरणाक श्रद्धांजली, परिक्षेक बरें मागचें सगळें वॉट्सॅपार जाता. जर थोड्या दिसा उपरांत मोरणी वॉट्सॅपार जाता म्हणल्यार दुबाव जावचो ना. कित्याक थंयसले दीस चड पयस नात. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो वॉट्सॅप वयर वेतत तसा आपआप जाता पूण आमची क्रिस्ती जिवीत डावन आनी डावन जातत आसा. ट्विटर आसा पूण देवकय आसा तें आमी नेनाव. मोगाचें न्हू कुटुंबाक वेळ आमी दिना जाल्यार कुटुंबाचें मोल आमकां कळीत ना. क्वॉलिटी टायम फॉर ए क्वॉलिटी फॅमिली म्हणलें आज आमी उडास दवरया. आनी सांगत आस मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या कुटुंबांत वडिलांक कितलो मान दिता ह्या विशयान ती आमी चिंतूंक जाय. एक सवाल मोगाच्या भावा आनी भयणीनो हर एक फावटी म्हाका तें दोस्ता बुशा आज तुमकांय आसतान दोसोंक जाय. आमच्या समाजांत आसलीं तितलीं प्रायवांचांचीं घरां दुसऱ्या समाजांत कित्याक नात. हें सवाल चिंतया आनी हाचे विशयांत आमी इल्लो नियाळ करया. तिसऱ्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचीं फंक्शनां. आमच्या कुटुंबाचें पवित्रपण उणें जावंक भविश्या आनी एक कारण आमचीं फंक्शनां जावंक पुरो. हें म्हाका थोडे फावटी चिंता. मोगाचें न्हू फंक्शनां गरजेचीं, कार्यक्रमां गरजेचीं. कित्याक सयऱ्यांक वळखीच्यांक शेजारच्यांक मोगाच्यांक तीं सांगाता हाडटात. आमी एकूट हा म्हूण दाखयता पूण थोडे फावटी हीच कार्यक्रमां वा फंक्शनां आमकां एकामेकांतावन पयस करतात की म्हणलें सवाल आमकां येता. जर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो फंक्शनां मदेंच कॉम्पिटिशन जालें जाल्यार आमकां ती लागीं करिनात आनी हाचे वरवीं आमचें पवित्रपण खंडीत जावन चड जायना भगार उणें जाता. सोंको आनी दोरो बांदूंक एकच सामग्री वा एकच रितीच्यो वस्तू प्रयोग करतात पण सोंक्याक आनी दोऱ्याक असो फरक इतलोच. दोरो आमकां पयस करता, सोंको आमकां लागीं हाडटा. भविश्य आमचीं फंक्शनां आमकां कॉम्पिटिशना दरम्यान पयस करता जाल्यार खंडीत जावन आमी ती उणी करी जाय. आमचो एकतार चड उणो करता जाल्यार आमी ती त्या विशयांत नियाळ करूंक जाय. चवथ्यान मोगाच्या भावा भयणीनो प्रकृती आनी पवित्रपण. पवित्रपण आनी प्रकृती आनी कुटाम लागशिल्लो संबंध आसा. असिसीचो फ्रांसीस हाका जिवंत साक्ष जावन आसा. केन्ना आमी रचनेचो मोग करता आमी खंडीत जावन रचणाराची आमकां हर एकल्याक वळख जाता. यूज एंड थ्रो म्हणली तत्वाचेर आमी आमचे प्रकृती बांदूंक नजो भगार यूज आनी सेव म्हणले विशयांत आमी चिंतूंक जाय. सिमेंट आनी प्लास्टिकांतावन पयस येवन जिवें आनी प्राकृतीक कितें म्हणलें आमच्या कुटुंबांत शिकय जाय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आनी अशें जाल्यार खंडीत जावन आमची कुटुंबां मात्र न्ही आमची प्रकृती पवित्र करचे विशयांत आमी एकमेट मुखार काडलें बरें जाता. जें कितें पापा साहेबान लावदोतो सीन बरयलां तें आमकां ह्या दिसा समजोवंक जाय. पंचव्यान मोगाच्या भावा आनी भयणीनो पवित्रपण देवा वरवीं मात्र दिवंक साध्य. आमकां पवित्र पण देवा वरवीं आनी देवाच्या अणभवा वरवीं मात्र मेळटा. शिवाय पवित्रपण दुसऱ्या कसल्याय साधनांतावन मेळटा. जावंक पुरो योगा वा खंयचेय मोगाच्या भावा आनी भयणीनो जर आमी केलें तर ताचेतान पवित्रपण मेळटा म्हणून आमी चिंता जाल्यार आमी सुकल्या. आनी त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी हांगासर आयिल्लीं आमी हर एकलीं जेजू बाळका लागीं मागता आनी ताणें सांगलें उतर आमी हर एका घडी आमच्या मोतींत आसा. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. कितलो चड तूं म्हाका मान करताय म्हळ्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो कितलो सुम्याच्या वाटेन हांव चलतां
ताचे शिकवणे प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाडटा म्हणले विशयांत आमी चिंतूंक जाय. मोगाचे न्हू, मान म्हळ्यार धूप फुलां आनी नमस्कार मात्र न्ही, बगार सोम्या बरी आमी जियोवचें जावन आसा. वालीक डंकाचें बोळ म्हणून आदींतावन आमी सांगलें आयकलां. जर कुटुंबाक आज बोळ आसा तें केवल मेळचें मागण्यांतावन मात्र. मोगाचे न्हू, आज धर्मीक असो म्हणजे सर धर्मिकां खातीर मोगचोय दीस जावन आसा. धर्मिकांक कोण आनी कितें म्हणलें आमकां हर एकल्याकी कळीत आसा. बहुशा तुमी सबार जाणांनी वाचलां जावंक पुरो. मणेगंदू शौचालय, ಊರಿಗೊಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ. ಬಹುಶಃ आज आमी चिंतूंक जाय, ಊರಿಗೊಂದು देवालय, मणेगंदू मंत्रालय. जर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमचें कुटुंब आज धर्मिकांत हांव भरिल्लें जाल्यार खंडीत जावन आज आमच्या कुटुंबांत पवित्रपण चड आनी चड जाता. कशें आमकां फॅमिली डॉक्टर आसा तशेंच एक फॅमिली फ्रेंड आसूंक जाय आनी एक धर्मीक आमच्या कुटुंबाचो इश्ट जालो जाल्यार खंडीत जावन आमच्या कुटुंबाचें पवित्रपण चडतलें. आज कुटुंबांतलें पवित्रपण आनी समाजांतलें पवित्रपण उणें जावन येता जाल्यार मोगाच्या धर्मीक भावा आनी भयणीनो एक सवाल आमी आमकांच विचारया, हाका आमी थोड्या मापान कारणगी. आमी भावार्थी आनी भावार्थ्या लोकांचो भावार्थ चड करचे प्रयत्न आमी हर एकल्यानी करूंक जाय. आमचो भावार्थ आमी पयलें सोडोवंक जाय आनी सांगताच आमकां मेळिल्लें श्रेश्ठ काम जावन आसा गवळीक सेवा. भावार्थाचे दृश्टेन सोम्याचे पर्जेक चलोवचें काम. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी उडास दवरया. एक रोंपी पडली जाल्यार चड बादाक थंय जायना, पूण एक रूख पडलो जाल्यार नश्ट चड जाता. देवाच्या पर्जेक पवित्र करूंक म्हणून आमकां आपयलां आनी त्या देखून पवित्र करचें काम आमी करीचे शिवाय दुसरें काम आमी केदींकच चिंतूंक समेत नजो म्हणून ह्या वेळा आमी चिंतया. जर मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमच्या कामाचें आनी आमच्या म्हत्वाचें बरेपण आमी उखलून धरलें जाल्यार आडंबर अधिकार देगेक दवरून सोम्या परी आमी इगर्ज मोग आनी सेवा केली जाल्यार खंडीत जावन आज मोगाच्या भावा आनी भयणीनो आमची कुटुंबां आमची पवित्र सभा ती पवित्र जातली, भगेवन जातली. खंडीत जावन हें आमच्याच कालार घडतलें म्हणल्यार दुबाव ना. मोगाचें न्हू, आखेर करच्या फुडें एक कार्याशाळ सेमिनार आसा केल्लें आनी ह्या सेमिनाराचो विशय जावन आसलो तुमी कशें क्रिस्ताक पासारतात. आनी थंयसर जायतीं धर्मिकां, तरणाटीं, शिकपी, जाणारीं, बुद्धवंतां थंयसर हजर आसलीं आनी तांच्या सांगाता एक धाकटुलें कुटामी आसलें. जायत्यां कडेन सवाल विचारलें, तुमी मुखार कशें तुमी कशें मुखार सोम्याक प्रसार करतात. एकलो धर्मीक उबे रावन म्हणलो, हांव एक मिशनरी सगळ्या गांवाक वचून परगांवाक आनी पुरा वेता आनी थंयसर सोम्याचें नांव परगडटा आनी अशें हांव सोम्याचें राज विस्तारयतां. आनी एकलो म्हणलो, हांव टीव्ही माध्यमाचेर, फेसबुकाचेर, ट्विटराचेर, वॉट्सॅपाचेर बायबला विशयांत शर्मोवन दिता, नियाळ दिता आनी हाचे मुखांतर क्रिस्ताक हांव कळीत करतां. आनी एकलो म्हणलो, हांव दान धर्म दितां आनी कितलें दान धर्म म्हळ्यार म्हाका आसलें पुरो हांव दान धर्म दितां आनी अशें हांव मुसांवाक प्रोत्साह दितां. पूण तें बसून आशिल्लें कुटाम उबें रावन म्हणालें, आमच्यान सर्ती कांय करूंक जायना. आमी आमची कुटुंबाची जिणी पवित्रपणेन जियेता आनी अशें क्रिस्ताक पासारता. मोगाचें न्हू, आमी हर एकल्यांक आज एक जबाबदारी आसा. आमची कुटुंबां पवित्र करचें आनी अशें पवित्र सभा आनी आमचो संवसार पवित्र करचो. कुटुंबांत जल्मल्लो बाळोक जेजू ताणें कुटुंब पवित्र केलें आनी आज तस्सो बाळोक जेजू आमकां सर्वांक आमचें कुटुंब पवित्र करूंक आदार दिवन दी आनी अशें आमी सर्वां एक दीस त्याच सोम्यान बसयल्ल्या सर्गा राजांत ताका रूप पळोवंक, कित्याक पवित्र जाल्यार मात्र ताका पळोवचें भाग आमकां मेळटलें. हें भाग आमकां मेळोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. उबे रावया. आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उक्तो पसारया. सतमंतान देवाक, सपदेदरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, आमकां मर्यादान जल्मलो, कोण सकले ताका ताणें कस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो,
सर्गा सोडलो सर पदवीधरा देवबाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतालो सद्मता पवित्र ज्ञान कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन पावन ससनाचे जिवीत आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमच्यो सोर कुटुंबाच्यो आनी खासगी गरजो सर्वेस्परा देवा मुखार आमी दवरया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या मागण्याचे जिनिये मरिफात दुबळ्या धाकट्यांतय मिसावाचे उर्बेन बरोवन तुका साक्ष जावन जियेवंक तुज्या कुरपेन तांकां तूं बर मन मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांचे सेवेक तांकां समर्पण समाजाच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणे वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. आमच्या बोवारी विविध रितीचे पिडेन वळवळच्या पिडेस्त भाव भयणींची तुका कुळत कर. सांगातास निस्वार्थपणे तांची सेवा करच्या धर्मीक भाव भयणीचो त्याग तूं मानून घे आनी उदार मनाच्या दाने मुखांत तांच्या मिसावांक आदार दी म्हूण मागता. मिसांव गांवांनी वावुरच्या सरू मिशनरी बसोत मागता. दुसऱ्यांच्या जिणये संतोष हाडूंक पेसरच्या तांकां तांच्या जिवितांत संतोष आनी समाधान तूं दी आनी तांचो वावर आनीकी उर्बेन करूंक तांकां बोळ दी म्हूण मागता. तुजें राज ह्या संवसारी पासरूंक आपणाकच तुज्या सेवेक समर्पण दिल्ल्या सर्व धर्मिकांक तुजे समोर दवरता. आमकां तूं पवित्र कर आनी तुजें राज आमच्या जिणये मुखांत ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक जाय जाल्ली कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या हेर खासगी गरजां खातीर आतां आमी मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा, आमी तुका भेटयलेली ही मागणी तूं मानून घे. आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा. एक पवित्र कुटुंब बांदून हाडूंक आमी आशेता. आमकां कितें सोर गरजेचें गे. प्रत्येक जावन शेगुनाचें जिवीत मोगाचें बोगसणाचें जिवीत आमी जियोंक सायपुरती कृपा तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. Bapa pundo gowansu wainda folansu folamcha wawrasu utamcha mogasu opunge bapa mokarzasu service for deva srishti rasnara Betai tau tuka mundo gowanso munsha chawawran kello pretu mendelo Padmik portion zatolo Opunge bapa mundo gowanso wainda folanso Folamcha wawrasu, kurtamcha mogasu, opunge bapa mokarzasu. Service por deva, srishti rasnara, bete tau tuka, wainda kanso. Munsha chawawran kello pritu mendilo, Atmik piwan zatulo Upunge bapa undo gowanso Wainda ka folanso
आमच्या वावरासो गुर्तामच्या मोगासो ओपून घे बापा मोग काळजांचो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तंत्रेन बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पयसभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या कणवळ्या बापा, तुज्या अपरबयसो पूत परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कुशी दाखयली आनी उपरांत कुसर आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती कुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटोवणी बदलून ताचो कुर्साचो याज्ञ जावन दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वसोन दी. आमच्या सोडंदरा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां उबारोया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सकाळी आनी सतय आमी तुका दिन वासोंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जॉर्दान नदींत पवित्र कुणांनी पवित्र स्नानाचें तुवें नवें देणें तुवें परगट केलें. मनीस जालो तुजो शब्द आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सत म्हणतो. सर्गात धांवन तुजो ताळो आयकोंक दिलोय. परव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखयलें आनी दुर्बळ्यांक सोडव्यांची बरी खबर दिवंक आनंदाच्या तेलान माकोन ताणें ताका अभिषेक केलो. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांच्या गायान संतोसान आमी प्रितुमेचे गाजयता आनी निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे घेता ताका जय जय. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. त्याच बरेच जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्ती कराराची हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत ते वारावतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sogod pogotoya. Sumya Jesu, tujhe maram, ami samaramta, tujhe puna जीवन को आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणासानी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बाप्पा, पीटर पाऊल आमच्या गोवळे बाप्पा आनी सगळे याजाके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. औंकवार मोरये देवाचे माये, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपोदबेदार बापा संबंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडंदरेची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयल्लें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां काळणें पडूंक दिनाका, आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवश्या नातेलेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सरपतकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्त, तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवट चलयताय ससनाच्या ससना.
सौम्याची शांती आणि समाधान सदांच तुमचे सोबे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त भागी. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. दायक नायका गोवळी कारणाक लागून क्रिस्त प्रसाद जिबेरस घेवचो. येता आसतना आमेन म्हूण व्हडल्यान जाप दिवची. कर्जान म्हज्या सोम्या कर्तलेगार आसाव मागता. अमर मोगाक तुज्या लालेता. तुजे हांव तीर बरवसता. की आसलो कर्जान म्हज्या सोम्या कर्तलेगार आसाव मागता. अमर मोगाक तुज्या लालेता. तुजे हांव तीर बरवसता. तूंच म्हजो पोसणार, तूंच सांबाळणार. तूंच म्हजो रक्षक, म्हजो जीवदाता. तूंच म्हजो पोसणार, तूंच सांबाळणार. तूंच म्हजो रक्षक, म्हजो जीवदाता. तूंच म्हजो शेवटचे येसू. सासणीक आनंदाक म्हाका पावोवचो. तूंच म्हजो आसरो काळजान म्हज्या. तूंच म्हजो आसरो काळजान म्हज्या. Mokeloy ang so tuwe akhir beria. Terpiloy जीव तो कुर्सा. मोगा जीवित तुझे
येता फाटलाव हांव तुजो करता मोग केलोय आमचो तुवें आखेर पर्यंत अर्पिलोय जीव तो कुर्सार मोगा जिवीत तुजे जियेता फाटलाव हांव तुजो करता तूंच म्हजो पोसणार तूंच सांबाळणार तूंच म्हजो रक्षक म्हजो जीवदाता तूंच म्हजो पोसणार तूंच सांबाळणार तूंच म्हजो रक्षक म्हजो जीवदाता तूंच म्हजो शेवटचें येसो सासणीक आनंदांत म्हाका पावोसो तूंच व्हरतो घे आसरो काळजांत म्हज्या तूंच व्हरतो घे आसरो काळजांत म्हज्या तुका सुम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका व्हडट्या दयेन ह्या संवसारी येवन सरवण केल्या तुका जावं अर्गा अर्गा तुका सुम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका व्हडट्या दयेन ह्या संवसारी येवन चडवण केल्या तुका जावं अर्गा बापासोत मनीसांव आयलोय संवसारी जल्म घेवन मोरी उदारी कुशेन वेन मारली कुर्साक तरणाट पोणारी मोर्चाक आमकां बापाचे घरी अर्गा तुका सोम्या अर्गा महिमा वंदन जावं तुका व्हडट्या दयेन ह्या संवसारी येवन चडवण केल्या तुका जावं अर्गा
उबे रावया. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेतल्या उपरांत खालतेपणी तुझ्या लागीं आमी मागता. आमी तुजी करीम भुरगीं देखून तुझ्या भुरग्यांक पोसतात असलें आमचें जिवीत जावं दी. हें देणे आमकां फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दयकर बसात. मोगाचे न्हू बाळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयारी जावन आज आमी 9व्या दिसाचे नोवेन करून आसा आनी नोवेन असो निमाणो दीस हो फाल्यां आनी परवां बाळू जेजू मानकर ताणें फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन वार्षिक परब आमी संभ्रमता. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळो विशय जावन आसा कुटुंबाचें पवित्रपण, क्रिस्तांवांचें व्हडपण. पवित्र सभेचें व्हडपण जावन आसा पवित्र कुटुंबां, भाग्यवन कुटुंबां आनी आमचीं कुटुंबां भाग्यवन जावन दी, पवित्र जावन दी म्हणून आमी मागता. आयच्या दिसा आमी सर्व धार्मिकां पासत मागता. हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार नोवेना वेळार आमी सर्व धार्मिकां पासत मागलें. धार्मिकां पवित्र सभा सदांच जिवाळ आनी क्रियाळ दवरतात. देखून तुमचे लागीं विनंती हांगासर आसच्या सर्व धार्मिकां पासत तशेंच संवसारभर पवित्र सभेन विविध रितीची सेवा दिवच्या सर्व धार्मिकां पासत मागोवंक उलो दिता. मोगाचे न्हू ह्या संजेर धार्मिकां पासत धार्मिकां बराबर आमी मागता आसतना आमी कार्मेलीत आमचो एकतार आज संभ्रमता, भाव बांदवपण संभ्रमता. ह्या संजेर हाजीर आसच्या सर्व कार्मेलीत याजकांक प्रतीक जावन प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयल्ले आमचे प्रांतीय वडील भोवमानादीक चार्ल्स सेराबो आनी देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ले बाब जोकिम रोड्रिगस आमचे कार्मेलीतले याजक बेंगलोरांत आपली सेवा दितात. हांचो आमी प्रत्येक रितीन उपकार बावडटा. तशेंच पयसतांव लागीं आयिल्ल्या सर्व कार्मेलीत याजकांक तशेंच साप भेटून गेल्या याजकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादां तांचेर समेस्तांचेर आमी मागता. थँक्यू फादर्स. ह्या संजेर ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजीर आसच्या सर्व धार्मिकांचो आमी उपकार बावडटना जेजू बाळकाची आशिर्वादां तुमचेर, तुमी सेवा दिवच्या सर संस्थांचेर, तुमच्या धार्मीक मेळाचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. थँक्यू सिस्टर्स अँड ब्रादर्स. भाव भयणीनो, फाल्यां आनी परवां आमी बाळका जेजूचें वार्षिक फेस्त संभ्रमता. फाल्यां मिसां ह्या परी आसात. सकाळीं 6 वरार कोंकणी, 7 वरार इंग्लीश, 8 वरार मलयाळम, 9 वरार कोंकणी भाशेन, 6 कोंकणी भाशेन पिडेस्त आनी प्रायज तपासत. ताचे उपरांत 11:15 कोंकणी भाशेन, 1:15 कन्नड भाशेन, 1:15 कन्नड भाशेन मागण्या विधी. दनपारा उपरांत 6 वरांचेर हांगासर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. आमचे आदले गोळी बाप प्रधान याजक जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. ताच्या पयलें 5,000 सडीत दान दिल्ल्यांक आमी मानांच्यो वाती वांटतले. फेस्ताचो दुसरो दीस 15 तारीख मिसा ह्या परी आसात. सकाळीं 6:30, 7:30, 9 सकट कोंकणी भाशेंत. 10:30 वरांचेर संभ्रमीक मिसाचें बलिदान प्रतीक जावन भुरग्यां खातीर आमचे गोळी बाप प्रधान याजक जावन ते भेटयतले. ताचे उपरांत 12 वरांचेर कन्नड भाशेंत उपरांत मागण्या विधी आनी सांजेर 5 ते 6 वरां पर्यंत इनर हिलिंग प्रेयर आनी 6 वरांचेर सोंपणेचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान उपरांत येवकारिस्तीक पुरशांव आसतलो. आमी बाळू जेजूच्या भक्तिकांनी सांगाता मेळोवन संभ्रमची वार्षिक परब जावन आसा. देखून सांगाता मेळया ही वार्षिक परब आमी संभ्रमया, बाळका जेजूक मान करया. भाव भयणीनो, आज आयच्या दिसाच आमी ह्या वार्षिक परबेक विशेष रितीन सहकार दिल्ल्यांचो उपकार बावडूंक आशेता. आनी हांकां हांच्या प्रतिनिधींक आमचे प्रांतीय वडील भोवमानादीक चार्ल्स सेराबो बाळका जेजूच्या नांवान मानाची वात वांटतले. सेक्युलर कार्मेलीत वर्दीचे सर्व संद्यांचो आमी उपकार बावडटा. हांच्या तर्फेन अध्यक्षीन श्रीमती मेरी रेबेल्लो हिने मुखार येवचे मान स्वीकार करचो. ती नंतर सेक्रेटरीन दयकर मुखार येवन मान स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. बाळू जेजूचे कुटुंब उपाध्यक्ष श्री मेल्विन मोरस, कार्मेल सोल्जर्स तर्फेन मानेस्त क्लिफर्ड, इन्फेंट जीसस ऑटो ड्रायव्हर्स वेलफेअर असोसिएशन मानेस्त जेराल्ड फिलिप लोबो, पार्किंग समिती प्रतिनिधी मानेस्त वालेरियन फुटाडो, जेवणा समिती टीम लीडर मानेस्त प्रवीण गलबावो. ह्या सक्क संघ संस्थेच्यांनी विशेष रितीन फेस्ताक सहकार दिला तांकां आमी ऋणी आसा. दीस रात तांणी वावर केला तांचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच
आमची पुणशेत बदजोडी फिरगेच्या व्याप्तीक येता आनी हांगाच्या विकारांचो सगळे देवप्रजेचो आमी उपकार भोवता आनी गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त जोसेफ हाका मान करूंक आशेता. ही सगळी माडावळ करूंक विशेष रितीन आदार दिल्ल्या बँड्स इलेक्ट्रिकल अँड लायट्स सदांच गरजेन पावसो श्री बेनेट डिसिल्वा आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. क्रिस सावंड्स उदकसून दिल्ल्या क्रिस सावंड्स मानेस्त क्रिस्टी आनी सांगात्यांक शामियाना स्टेज डेकोरेशन आनी जेवणाच्या सगळ्या ग्राउंडाक धर्मार्थ शामियाना कार्पेट आनी इतर सहाय्यत वदाकसून दिल्या लोबो एरेंजर्स मानेस्त ऑलविन लोबो आनी कुटाम चॅर्स वदाकसून दिल्या विविध एरेंजर्स मानेस्त विवियन थंयकन आसा जाल्यार तितले बेगीन मुखार येवची विनंती करता. तशेंच विविध रितीची सजोवणी जायत्या वर्सांत हांगासर फेस्ताच्या संभ्रमाक धर्मार्थ स्टेज सेटिंग डेकोरेशन करून दितात. जनरल फ्लावर्स उर्वा मानेस्त फ्रँकी डिकुना आनी लॉरेन्स डिकुना. नव्याण्णव दिसाचे बॅकड्रॉप बाळूजीची इमाज पुरुषांची वाहनां डेकोरेशन केल्ल्या संभ्रम डेकोरेटर्स मानेस्त फ्रांसीस डिसोजा. आयची ह्या संजेची वेदी सोबयल्या बॅकड्रॉप सोबयला ग्लॅनी डेकोरेटर्स मानेस्त ग्लॅनी बजाल आनी हाका विशेष सहकार दिला सुनील पिरेरा वमजोर. इमाज सोबोवंक आदार दिल्ल्या आयरिस फ्लावर्स मानेस्त उमेश. वर्सभर फुलां दिवच्या तुलीप फ्लावर्स कुलशेखर. भायर बाळूजीचो ग्रोट्टो सोबयल्ल्या मानेस्त रोनाल्ड आनी ताच्या सांगात्यांक डेकोरेशन केलां साई डेकोरेटर्स मानेस्त प्रदीप जे कृष्णन. 99 दिसांनी फुलां दान दिल्यान सदांय फुलां दान दिल्यान मानेस्त ॲश्ली लुवीस उर्वा आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा. इतर सेवा आमकां सदांच गरजेन पावची आमचे कॉर्पोरेटर मानेस्तीन सबिता मिस्कीत. ह्या दिसांनी तिणें फेस्ताक विशेष रितीन उदकाची सवलताय वदकसून दिल्या. धर्मार्थ वैद्यकीय सेवा हर एका ब्रेस्तरा हांगासर लाभता. एजे हॉस्पिटल आनी बाळूजीचे पुणशेत सांगाता ही धर्मार्थ वैद्यकीय सेवा फावो करता आनी ही सेवा दिवच्या डॉक्टर नवीन कानून सल्ला दिवच्या मानेस्तीन मारियम्मा थॉमस हांकां समेस्तांक आमचे दिनवास. प्रिंटींग आनी इतर सवलताय प्रसाद प्रिंटर्स मानेस्त प्रवीण पत्रावो आनी सर वावराड्यांक. कारंजी डिजिटल्स कंकनाडी. सिला एडवर्टायझर्स मानेस्त वॉल्टर. डिवायन वर्ड टीव्हीच्या मानेस्त स्टीफन मेंडिस आनी वावराडी. प्रेस मीट आनी मीडिया सहकार दिला मानेस्त एलायस ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ 4 ವಿಂಡ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರದಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. पुणशेतान सेवा आमच्या पुणशेताचे मुखलो दारवटो रुंद करूंक विशेष रितीन आदार दिल्या मानेस्त पियुस मंतेरो आनी तशेंच प्रज्वल इंटरलॉक मानेस्त वॉल्टर. कार्मेल समीच्या ग्रोट्ट्याक आनी तशेंच पुणशेताचे कार्मेल समीच्या ग्रोट्ट्याचे पेंटींग धर्मार्थ आनी पुणशेताच्या भोंवती पेंटिंगाक विशेष रितीन आदार दिल्या मानेस्त रॉके डिसोजा आनी कुटाम आनी हेर वावराक आदार दिवच्या मानेस्त थॉमस सतीश डिसोजा देरेबायल. वर्सभर हांगासर प्लंबिंग आनी हेर कामाक आदार दिवच्या सॅमसन चिप्पू. कॉयर सलोनवरच्या कॉयर मेस्त्री सायमन डिसोजा. तशेंच सर्व कॉयराच्या संद्यांक कार्मेल कॉयर इंग्लीश कॉयर मलयालम कॉयर. पुणशेतान वावर करच्या सगळ्या वावराड्यांक सगळे स्टाफ तांकां आमी ऋणी आसा देव बरें करूं म्हणटा. यात्री निवास निर्माण करच्या प्रवीण गलबावर. वर्सभर सेवा दिवच्या सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या प्रांती वडील भोवमानादीक चालसेरावो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाबा भयणीनो ह्या फेस्ता संदर्भी जायत्या स्वयंसेवकांनी निरंतर वावर केला. सकाळी 5 ते राती 10 वरां पर्यंत आमचेंच पुणशेत आमचेंच घर म्हणल्या मनोभावान हांगासर वावर दिला. पार्किंग, जेवणाची वेवस्था, बसकेची वेवस्था, लितुर्जीची मांडावळ, स्टॉल, काउंटर, नितळाय ह्या रितीन जायत्यांनी आदार दिला. तांकां आमी ऋणी आसा. आनी सर्व रितीनी सहकार दिल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार भोवता. जायते जण याजक हांगासर ह्या दिसांनी आत्मीक सेवा दिवच्या खातीर आयल्यात, निरंतर सेवा दिवन आसात. तांकांय आमी ऋणी आसा. ह्या संजेर ह्या मिसाच्या बलिदानाक आपुरबायेन गायन केला. बाळमोरी फिरगस बज्जोडी हांगाच्या विगाराक देवप्रजेक आनी गायन केल्ल्या गायन मंडळीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळकजेची आशिर्वादा तांचेर आमी मागता. मोगचनो फाल्यां आनी परवां फेस्ताचो संभ्रम.
आयच्या दिसाई व्हडा संख्यान भक्तिकां सकाळीं तावन हाजीर आसली. फाल्यां आनी परवा सर बाळकाजीची भक्तीक हांगासर बाळकाजीची आशिर्वाद मागोवंक ताणें फाव केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक पावतले. देखून येता आसतना एक विनंती, दायकर्न कोण लागसर तावन येतात तुमी सततलें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बसां वापरूंक विनंती करता. कित्याक तुमी वाहनां घेवन आयले जाल्यार हांगा पार्किंगाक इल्लेशें समस्या जाता. कित्याक पयस तावन येवची आपली वाहनां घेवंक येतात. देखून लागसर तावन येवच्यांनी दायकर्न सुदारची सय म्हणून विनंती करता. एखाद्या वेळार हांगासर वयर पार्किंग मेळना जाल्यार सकलाच तुमी पार्किंग करचें. वयर येता आसतना उडास्तोरा पुणशेताक आमी हर एक पडी येता आसतना तें एक यात्रीक पॉयंट जावन आसा. देखून तुमची मेटां पुणशेता कुडशीन वयर काडटा आसतना बाळकाजीची आशिर्वादां मागूनच येया आनी ताची मोगाची उब आनी दैवीक आशिर्वादां अणभव करूंक शकतल्यात. फाल्यां सक्कड मिसा हांगासर भायर आसतली. देखून तुमचो सहकार आमी आशेता. देव बरें करूं. बाळो जेजू तुमकां सोमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी बरो राखो आनी सांबाळो. उबी रावया बाळका जेजूचें नोवेन. सांगात आमी मागया. मनशांच्या भुरग्यां सांगासा रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येसान जियेलो. तरांच्या गरजान तो मनशांक पावलो. पिडा गोणकर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. ज्ञानारायण शिकलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशांच्या गरजांक तो पावता. प्राग असो जेजू बळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड तूं आशिर्वाद दिता. म्हाका न्हू जायतीं ते सावा मागणी घेवन हांगासर आमी आयल्या. प्रत्येक जावन मागी आमी आज आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाचें पवित्रपण दिसान दीस वाडोवन दी. आमचीं भुरगीं बाळां पवित्र जावन दित आनी अशें आमचो वैभव आमचें व्हडपण आमचें पवित्रपण जावन एक आदर्श जिवीत जिवंक तसो बाळो जेजू आमकां हर एकल्याक फावो करून दी म्हूण मागया आमी आमच्या भुरग्यां बाळा पासत तांचो फुडार जेजूच्या आशिर्वादान भरलेलो जावं दी. सर ही वजनां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्तां खातीर आनी प्रायवंतां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन मागया आमी आज सर धर्मिकां खातीर हांगासर आसच्या वा हांगासर तावन पयसल्या गांवाक वचून मिसां वावर करच्या सर्व धर्मिकां खातीर आमी मागया. तांणी तांचे मिसां समजून घेवन क्रिस्ताची बरी खबर सगळ्यांनी प्रसारूंक गरजेची कृपा आनी आदार तसो बळो जेजू तांकां दिवं दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर्व धर्मिकां खातीर आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाक लागशिल्लीं जावन आसच्या धर्मिकां खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया. मागाचें न्हू प्रत्येक जावन कोण धर्मिकां कश्ट जातात तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन ह्या वेळा मागया. सांगता आमी मागया. ए भगवान जेजू बळका तुजी सर पदवी आज्या पितरा उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतिल्या सगळ्यां दयेन आयक आनी तुज्या बेसांनी बर. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमन मरिये कृपेन भरिल्ले समृद्धीचे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें फळ जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो 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 आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळका आमचे बेसावगाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक.
जेजू बळखा आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बळखा आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे सांगत आमी मागया ए अजपांच्या जेजू बळखा आमच्या बेसार काळजांचेर एका कुर्तीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतेर भरिल्लें मोवाळ काळीज आमचे मागणे स्विकार सुदी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काळ आमचे वयले सर कस आनी निरास बोन तुजी कुमोक आनी बुसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन मगच्यान एक घडी आमचे दोळे दंप्या बळो जिसून केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया आमच्या कुटुंबाक ताणें पवित्र केल्यांत आमच्या कुटुंबांत शांत समाधान ताणें आसा केला सांगतास आमच्या धर्मिकांक ताणें आपल्या पवित्र हातांनी मागला ताका आमी अर्गां दितना आमकां दिल्ल्या देवा पोवण्या खातीर जेजू बळखाक आमी अर्गां दिवया तर सांगता आमी म्हणया ए बो उद्धार बळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हड उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाच्या इमाची मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजो जोडून दीत सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळकत जेजू आमेन स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमच्या सोबे आसो सोपदेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां वतो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वळखां Barka, Morje sarka, Mo sundar sobit manka, Malgundovor, Gopandamka, Sukantani duka. Ye Jesus, tu zamuzo asro, tu तुझे बिन न कोण दुसरो ये संगता ये जेजू तुझा मुझो आसरो तू राव जेजू